सो आसरो तू मुझसे राखुंदा तू मुझे मोगर इश्क तू मुझसे थे तू मुझसे आसरो तू मुझसे राखुंदा तू मुझसे मोगर इश्क तू मुझसे थे सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रुपोळेव सोदता सगळ्या सक्तेन तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा Soguli Tomo Sogusunda Tomo Jigupisua Tomo Sode Tomo Soguli Sobusfonda Tomo Jigupisua Tomo Sode सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रुपोळेव सोदता सगळ्या सक्तेन तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाळ भवन आनी भयणीनो देवाचें उतार तें जिवें आनी क्रियात्मक तें खरें एब्रवांक बरयलें पत्र आमकां स्पश्ट करता देवाच्या उतरा वरवीं आजापां अद्भुतां घडटा देवाच्या उतरा वरवीं वायट सकत फोळण धांवता देवाच्या उतरा वरवीं समाधान संतोष लाभता देवाचें उतार आमच्या जिविताक वाट दाखयता जिविताचो काळोख नापायस करता तर मोगाच्या भवन आनी भयणीनो आतां आमी देवाचें उतार आयकूंक देवाचें उतार आमी नियाळ करूंक वेता तर हें देवाचें उतार आमच्या जिविताक प्रेरण जावं दी
आमच्या जिवितांती आमची काळजां पेटलेलो अनुभव एम्माउसाच्या वाटेर जेसू उलयतना त्या सिसांची काळजां पेटलेलो अनुभव जाल्लो. तर आज आमी हे देवाचे उतार आयकतना, हे देवाचे उतार आमी नियाळ करतना, ह्या देवाच्या उतराचो संदेश आमी जोडटना आमची काळजां पेटलेलो अनुभव आमचे भितर जावं, आमच्या कुडीक आनी आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक ह्या देवाच्या उतराच्या सक्तेन बरेपण जावं दी म्हूण आमी मागया. त्या देखून ह्या देवाचें उतार आयकूंक, देवाचें उतार नियाळ करूंक आमकांच आमी तयार करया. पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया. पवित्र आत्म्याची सकत कृपा आमचेर हर एकल्याची देवून देवून मागया. प्रत्येक जावन आज आमचे खातीर हें देवाचें उतार वाचून हें देवाचें उतार नियाळ दिवच्या आमच्या बाबा MP नोराण्णा ताचेर विशेश तरान पवित्र आत्म्याची सकत, पवित्र आत्म्याची कृपा देवून दी. तो पवित्र आत्मा ताच्या सक्तेन कृपेन ताका अभिषेक करून दी आनी त्या ताच्या तोंडान ताणें वालचें तें देवाचें उतार आमकां खरो संदेश जावन लाभोवन आमच्या जिविताच्या परतवणेक, आमच्या जिविताच्या मार्गदर्शनाक हें उतार आमकां आदार जावं दी म्हणून आमी मागया. माते प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 6 अध्याय 9 तावन 15 वाक्य. तर तुमी अशें मागा, आमच्या बापा सर्गींच्या, जशें सर्गी तशें भुमी, पवित्र जावं तुजें नांव, तुजें राज येवं, तुजी खुशी जावं, आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, जशें आमचेर सुकलेल्यांक आमी बक्षितांव तशें आमचीं पदकां बक्षी, आमकां थाळणेंत उरी नाका आनी खोटेंतावन आमकां राख. जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात तर तुमचो सर्गीचो बापूय तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितलो. पूण हेरांक तुमी बक्षिनात जाल्यार तुमचो बापूय तुमचे गुन्यांव बक्षूंचो ना. देवाचें उतार हें. मोगाचेनो हे मागणें आमी हर एक दीस आमी म्हणटा. एकेका दिसा जावं पुरो आमचे पैकी 10-50 पुटी हें मागणें आमी म्हणटा. परच्या दिसा म्हाका एक मागणें हें म्हणटा आसतना म्हाकाच एक भोगा पयलें. सोमी सर्वेस्पर देव, तो पवित्र देव, ताजें नांव वर्तें पवित्र जावन आसा. तर त्या पवित्र नांव ताजें आसलें, हांवें कित्याक बापाचें नांव पवित्र जावं म्हणून हांवें मागोवंक जाय. पवित्र पुस्तक आमकां स्पश्ट तरान सांगता. इसाया प्रवादीच्या 6व्या अध्यायांत 1 तावन 3 वाक्य आमी पळयलें जाल्यार थंयसर पवित्र पुस्तक म्हणटा, हांवें सर्वेस्पराक एका उंच सिंहासनार बसलेलो पळयलो. ताच्या नेसनाच्या सोग्यान मंदीर भरलेलें. ताचे वयर आसलें सेराफीम, हांकां जाणा एकल्याक 6 पाकाटे आशिल्ले. 2 तांचे मुखार दंपूंक, 2 तांचे पांय दंपूंक आनी 2 उबोन वचोंक. ते एकामेका अशें म्हणटाले, पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर देव, सगळो संवसार भरला ताच्या वैभवान. म्हळ्यार सर्गार त्या बापाक हर एकलें पवित्र पवित्र म्हणून सांगून आसात. जायते उल्लेख आसात. अनेक उल्लेख हांव दिता. जुवांच्या उगडापण पुस्तकांत 4व्या अध्यायान 8व्या वाक्यान आमी पळयता. थंयसर वाचूंक आमकां मेळटा, त्या 4 जिव्यां मदें हर एक जिवेक 6 पाकाटे आशिल्ले. भितरल्यान आनी भायल्यान सगळ्यांनी दोळे आशिल्ले. दीस रात म्हणल्यार बरी कळनासतना त्यो जिवे गायताल्यो, पवित्र 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 सर पदवेदार सर्वेस्पर देव, जो आसलो, जो आसा, तो येवचो आसा. तर सगळ्या पवित्र पुस्तकांत सर्गार जाय तितले सर्वेस्परा देवाक बापा तूं पवित्र म्हणून वाक काणटा. तर हांवें एक सामान्य व्यक्तीन कित्या खातीर जेजू म्हाका आपोवन सांगता, हांवें मागता आसतना मागा जाय, बापा तुजें नांव पवित्र जावं. आनी हें हांव नियाळ करता आसतना
म्हाका नियाळाचे मुखले मेळटायलें. आनी हांव पयत पुस्तकांत एझेकेल प्रवादाच्या 32 अध्यायान 22 ते 27 वाक्यान पळयतना थंयसर म्हाका एक इशारो मेळ्ळो आनी तोच ते उतार सांगता, देखून इस्रायलाच्या घराण्याक सांग. थवळच्या काळार इस्रायलाचें घराणें म्हळ्यार देवाचो खाशा लोक जावन आसलो. कशें आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव देवाचीं भुरगीं म्हणटा, तशेंच इस्रायल ते खाशा लोक आसलो. आनी सर्वेस्पर देव म्हणटा ह्या इस्रायलाक सांगता, ह्या घराण्याक सांग. कितें सांगता? सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, इस्रायलाच्या घराण्या हें हांवें तुमचे बसत न्ही. बगार तुमी गेल्या त्या राष्ट्रामध्ये तुमी बसयल्लें त्या म्हज्या नांवा बसत करता. म्हज्या बसयल्ल्या नांवा बसत करता. राष्ट्रामध्ये बस्त जाल्लें तें म्हजें नांव, तुमी तांचे मदें बसयल्लें तें नांव हांव परतून पवित्र करतलो आनी तुमचे उदेशी हांव तांच्या दोळ्या मुखार म्हजी पवित्रताय दाखयतलो. तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तांकां कळीस जातलें. उलयता तो सर्वेस्पर. हांव तुमकां राष्ट्रा मदलीं काडटलो आनी सगळ्या देशांतलीं एकठांय करतलो आनी तुमच्या खाशा देशांत हाडटलो. नितळ उदक हांव तुमचेर शिवरतलो आनी तुमी नितळ जातल्यात. हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळेपणांतली आनी मुर्तीच्या अशुद्धपणांतली नितळ करतलो. एक नवें काळीस हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमचे कुडींतलें पत्राचें काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक मांसाचें काळीज दितलो. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे शालाशें करतलो आनी म्हज्या आज्ञा तुमी पाळीशें करतलो. सर्वेस्पर देव ह्या इस्रायल लोकांक स्पश्ट सांगता, तुमी म्हजें नांव बश्ट केलां. कितें केलां? म्हजें नांव बश्ट केलां. सर्वेस्पराचें नांव पवित्र. हें पवित्र नांव बश्ट केलां कोणें? ताचेच खाशा लोक म्हणच्या इस्रायलान. आनी थवळ म्हाका भोगप आयलें. हांव जर तर हांव क्रिस्तांव म्हणटा, हांव जर तर हांव देवाचो मनीस म्हणटा, जर तर हांव आनी तूं मोगाचें न्हू, जर तर आमी देवाची मनशां म्हणटा, जर तर आमी कितेंय चूक केली जाल्यार सर्वेस्परा देवाचें पवित्र नांवाक ताका कळंक येता. आनी त्या देखून सर्वेस्पर देव म्हणटा, म्हजें नांव तुमी बश्ट केलां. म्हजें नांव तुमी बश्ट केलां. इस्रायल प्रवचन 38 अध्यायान आमकां तें पळोवंक मेळटा. म्हज्या नांवा खातीर हांव अशें करता म्हणटा. सर्वेस्परा देवाक ताचें नांव मस्त म्हत्वाचें जावन आसा. आमी पुरा देवाचीं भुरगीं. कशें? जर तर एकला असो पूत पिवंडो ड्रग्स काडून घेता, या चल्यां फाटल्यान येता, वायट करता, ताका काले म्हणटात, ओ थोगी ताजो पूत म्हणटात. म्हळ्यार बापायचें नांव पाड जाता. बापायचें नांव पाड जाता. जावं पुरो धूव, जावं पुरो इतर भुरगीं कोणी कुटुंबाची पाड आसल्या वेळार, तांकां पाड नांव जाल्ल्या वेळार सर्वेस्परा देवाक खंडीत जावन बेजार जाता. कशें आमकां आमच्या कुटुंबाचें नांव पाड जातना आमकां दुखता. ताजो पूत, ताजी धूव, ताजो भाव, ताजी भयण, ताजी आवय, ताजो बापूय म्हणटात गी. तशेंच सर्वेस्पर देव म्हणटा, म्हज्या भुरग्यानो, तुमी म्हजें नांव बश्ट केलां. म्हजें नांव तुमी बश्ट केलां. आनी इस्रायल लोकांक सर्वेस्पर देवाची भुरगीं म्हणून तेवळ मानून घेतलें त्या काळार. आनी त्या देखून बापायचें नांव तें प्रसिद्ध जावचे खातीर, ताजी फलझड आसचे खातीर, त्या नांवाक घनता आसचे खातीर, त्या नांवाक बरें संकेत आसचे खातीर, त्या नांवाक मान आनीक मर्याद आसचे खातीर सर्वेस्पर देव म्हणटा, म्हजें नांव तें पवित्र जावन आसा. आनी खेदाळा म्हजीं भुरगीं त्या नांवाक विरोध जावन चलतात. त्या वेळार आपणाचेंच नांव पाड जाल्ल्या बरें सर्वेस्परा देवा बापाक भोगता. आनी त्या खातीर खेदाळा हांव आनी तूं मोगाचें न्हू, आमी एक पवित्रपणान जियोंक शकता. आनी ह्या पवित्रपणान जियोवन आमचें थंय पवित्रपण परजळटा आनी हेरां थंय आमी पासारता. त्या वेळार सर्वेस्पर देवाक मस्तू मानवता. आनी पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता,
मातेवाच्या 5व्या अध्यायान 16वें वाक्य म्हणटा, तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळो, तो तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवंक आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. जर तर हांव बरें करतां, जर तर आमी क्रिस्तांव कितें आमी देवाची भुरगीं म्हणटा, जर तर आमी बरें करता थवळ आमच्या बापाक महिमा जाता, आमच्या बापाचें नांव थंयसर पवित्र जाता. पवित्र पुस्तकान आमी पळयता, साम पेद्रोन बरयल्लें पयलें पत्र 15वें आनी 16वें वाक्य म्हणटा, बगार तुमकां आपोवण दिल्लो देव जशें भाग्यवंत, तशें तुमी सर तुमच्या सालेन भाग्यवंत जाया. पवित्र पुस्तकेंच बरोवन आसा, हांव भाग्यवंत देखून तुमी भाग्यवंत जायसय, हांव पवित्र देखून तुमी पवित्र जायसय. आनी पोरण्या ह्या नव्या सोल्ल्यान मात्र न्ही, पोरण्या सोल्ल्यान आमकां उल्लेख पळोवंक मेळटा. लेवी शास्त्रांत 11व्या अध्याय 44 आनी 45 वाक्य म्हणटा, कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव तुमकां पवित्र केल्यांत आनी तुमी पवित्र जाल्यांत. कित्याक हांव पवित्र, धरणेर सरतल्या ह्या खंयच्याय प्राणी वरवीं भश्ट जायनाकात. तुमचो देव जावचे खातीर तुमकां इजिप्तांतली भायर काडिल्लो सर्वेस्पर हांवच देखून तुमी पवित्र जावंक जाय, कित्याक हांव पवित्र. सर्वेस्पर देव पोरण्या सोल्ल्यान तशेंच नव्या सोल्ल्यान स्पश्ट तरान म्हाका आनी तुका आपोवणें दिता, हांव पवित्र देखून तुमी पवित्र जायसय. जर तर हांव पवित्र आसोनी तुमी मेळ्यांत आसात, अपवित्रांत आसात, मुजें नांव भश्ट जाता. देखून हांवें तुवें हर एक दीस आमी मागता, कित्याक मागता, तुजें नांव पवित्र जावं. कित्याक ताच्या भुरग्यांनी पवित्र जिणी जियेसय. ताच्या भुरगो हांव आनी तुय ताची भुरगीं, आमी पवित्र जिणी जियोंक जाय. आनी त्या खातीर सर्वेस्पर देव म्हाका आनी तुका उलो दिता आनी सांगता, पुथा आनी धुवे एक पवित्र जिणी जिये आनी मुजें नांव पवित्र जावन परस जाळ अशें कर. कीर्तन 23 वाक्यांत आमी पळयता, म्हज्या नांवा खातीर, आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीच्या वाटेन चलयता. तो कित्याक म्हाका नितीच्या वाटेन चलयता? हांव बरो भाग्यवंत म्हणून न्ही, बगार तो पवित्र देव आनी ताच्या त्या पवित्र नांवा खातीर तो म्हाका एक ताच्या आत्म दिवन म्हाका एक पवित्र वाटेन चलयता. देखून जेजू म्हणटा, हांव तुमकां अनाथ जावंक सोडिना, हांव तुमकां येता आसतना तुमकां पवित्रत्व दिता. कित्याक तुमी मुजी आनी ती शिस्त जे पटलाव करनासले आनी तांकां अनाथ जायनातल्या बरी, ती पवित्रकायेची जिणी जिवच्या बरी, पवित्र जावच्या बरी पवित्रत्व तो बसयता. आनी म्हणटा, तुमकां पवित्रत्व सत शिकयतलें, तुमकां सुटका दिता. ह्या पवित्र जिणी जियोंक म्हाका आनी तुका सर्वेस्पर देव उलो दिता आनी ताच्या नांवा खातीर म्हाका आनी तुका नितीच्या वाटेन चलयता आनी नितीच्या वाटेन चलोवच्या खातीर म्हाका आनी तुका पवित्रत्व्यान भरता. आमी आतां वाचलें कीर्तन 23 वाक्यांत थंय आमी पळयलें, ताच्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीच्या वाटेन चलयता. म्हळ्यार खेदाळा तो चलयता, खेदाळा सोमी म्हजो गवळी म्हणून हांव माजून घेतल्या वेळार, खेदाळा हांव सोमी गवळी जाता, हांव ताजी शेळी जाता. म्हळ्यार खेदाळा हांव ताजो थाळो आयकता, थवळ हांव ताजी शेळी जाता. ताजो थाळो आयकून ताजो उतार पाळिल्ल्या वेळार हांव ताजी शेळी जाता. जेजू आपल्या सिसां खातीर मागता आसतना आखरेक आपणाचें कुर्साचें मरण आसा आनी आपणाच्या आखेर जावचें आसा म्हणटा आसतना जेजू आपल्या सिसां खातीर मागता. सांजोच्या 17व्या अध्यायान आमी पळयता, जेजू आपल्या सिसांचें मागणें बारीक लांबायचें मागणें म्हणटा. आनी थंयसर त्या 17व्या अध्यायान 17वें वाक्य म्हणटा, सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर, तुजें उतार सत. हांवें तुवें पवित्र जायसय खंयच्या वरवीं? देवाच्या उतरा वरवीं. देवाचें उतार सत आनी सताचें उतार हांव आनी तूं पाळिल्ल्या वेळार हांव आनी तूं पवित्र जावंक शकता. आनी त्या देखून इसाया प्रवादीच्या 6व्या अध्यायांत 5वें ते 7वें वाक्य आमी पळयता. थंयसर हांवें तुवें पवित्र जायसय. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकान आमी पळयता, वडल आमी 2रे आनी 3रे वाक्य वाचलें, पयलें तावन 3रे वाक्य. थंयसर सगळें सर्वेस्पर देवाक पवित्र 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 म्हणून गायता आसतना इसाया प्रवादीक बघता, हांव एक मेळो व्यक्ती, हांव पातकी व्यक्ती, हांवें कशें ह्या पवित्र देवा मुखार आसा आनी पवित्र देवा कडेन पळोवचें, ताचे कडेन कशें उलोवंक. आनी त्या वेळा
तें 5वें वाक्य तो 7वें वाक्य म्हत्वाचें मोगाचें आनी थंयसर पयत पुस्तक सांगता तेच नांवें म्हळें हाय म्हजें खटा इसाया प्रवादी म्हणटा हाय म्हजें खटा म्हजो नाश जालो मू कित्याक हांव एक मेळ्या वंटाचो मनीस आनी मेळ्या वंटाच्या मनशा मदें हांव जियेतां आनी म्हज्या दोळ्यांनी रायाक धडभरांच्या सर्वेस्पराक पळयला तेन्ना सेराफिमा मदलो एकलो वेदी वयलो चिमट्यान काडलो एक इंगळो हातान घेवन म्हजेशी उबो आयलो ताणें तो म्हज्या वंटाक लायलो आनी म्हळें पळय हो तुज्या वंटाक लायल्या तुजो अपराध काडून उडयला आनी तुजें पाताक बगसालां पळया थंयसर इसाया प्रवादेक सेराफीम आयलो इंगळो घेतलो पवित्र इंगळो घेवन ताजे ओंटा पडले आनी ताका ताजें पदकां बगसून ताका नितळ केलें हे सबार लोक आशिल्लो पूण देवान सेराफिमाक धाडून नितळ केलें आमी इसाया प्रवादीक मात पळयता आज ह्या संवसारांत जेजू म्हाका आनी तुका पवित्र जावंक एक वाट दिवन आसा त्या पवित्र देवाक पळोवंक पवित्र देवा थंय संभाशण करूंक पवित्र देवा थंय सांगतपणान जियोवंक हांवें तुवें पवित्र जायचे तर त्या कारणा खातीर आयच्या दिसा आमी वाचल्या वचपांत आमी पळयता आमच्या बापा मागणें म्हणटा आसतना हांव आनी तूं म्हणटा खेदाळे तें मागणें म्हणटा आनी म्हणटा कितें म्हणटा जशें आमचेर सुकलेल्यांक आमी बक्षिता तशीं आमचीं पदकां बक्षी जेजून इंगळ्याचें खॅंड थंयसर आमी पळयलें इसाया प्रवादेक इंगळ्याचें खॅंड ताज्या वंटाक लायलें ताका उलोवप भोगलोगी थंय इंगळो म्हणटा आसतना आमी जाणाव तो उज्याचें आपटना ताज्या वंटाक उलोवप भोगलो जावंक नांगी आमी नाणाव कांय तेजें बरो ना पूण आज सर्वेस्पर स्वामी जेजू आयच्या वचपान म्हणटा तुका एक अवकाश दिता इंगळो सेराफे मान्य ना पगार तुकाय हांव पवित्र करता देव तुजी पदकां बक्षिता एक कंडिशन अनेकल्याक बक्षिल्ल्या कोडलें तूं जें पदकां बक्षातात आनी तूं पवित्र जाताय आनी त्या खातीर 14वें वाक्य म्हणटा जर तुमी हेरांचे तांचे गुन्हे हांव बक्षितात तर तुमचो सर्गेचो बापूय तुमचो गुन्हे हांव तुमकां बक्षितलो पूण हेरांक तुमकां बक्षिनात जाल्यार तुमचो बापूय तुमचे गुन्हे हांव बक्षूंचो ना बक्षाणें म्हणटा आसतना सांगूंक सुलाभ कितलींय उलयत पूण एक संदर्भ आयिल्ल्या वेळार आमकां दुख येयल्ल्यांक आमकां थुकलेल्यांक आमकां चिडिल्ल्यांक आमकां मारिल्ल्यांक आमकां अवमानिंदा केल्ल्यांक आमकां लैंगीक तरान शोशण केल्ल्यांक आमकां मानसीक चित्रहिंसा दिल्ल्यांक आमचें जिवनच पाड केल्ल्यांक बक्षुंचें म्हणटा आसतना प्रॅक्टिकलाक येता आसतना मस्त एक कश्टांचें काम जाता जशें तो इंगळो वंटाक लायलो तेच प्रमाणे त्या बोक्सूंचें म्हणटा आसतना आमकां बारीक कश्टांचे आठावेटे पूण संतोशाचे विशय कितें म्हळ्यार जर तर आमी अनेकल्याक बक्षिलें जाल्यार आमचीं पदकां बक्षातात तें एक वर्त्या संतोशाची आनी उल्हासाची खबर म्हाका हांव फस्ट मागता त्या बापा कडेन तुजें नांव पवित्र जावं म्हणून आनी सर्वेस्पर देव म्हाकाय पवित्र जावंक अवकाश दिता आनी म्हणटा तूं हेरांक बक्षी आनी तूं पवित्र जा आनी त्या खातीर जेजू एक बरें एक ओपार सांगता आमकां सगळ्यांक बायपाट तेसा मातेवाच्या 8व्या अध्यायान 23 आनी 25 वाक्यांत बक्षिनांतल्या साकराची ओपार आमकां हर एकले आमी जाणाव एकल्याक पयत पुस्तक आमच्या कोंकणी बायबलांत आसच्या प्रमाणे खोरोडांनी देवें आशिल्लें धन्याक आपणाक दिवंक जायना म्हणालो धन्यान ताका बक्षिलें आनी तो येता आनी 100 रुपये आपणाक बाकी आशिल्ल्या कडेन झगडटा आनी म्हाका आतांच दिजें म्हणटा तो कितली दया मागल्यार तो दिना पूण ताका बंदड्यान घालता आनी थवळ ही खबर कळिल्ली धनी कितें करता त्या खोरोडांनी बाकी आशिल्ल्या व्यक्तीक तो बंदड्यान घालता आनी ताजें कंप्लीट ताजें सगळें फारीक म्हणसर ताका बंदडेन आसा करता आनी तूं एक आमी शिकाप आमी शिकोवंक जाय कितें शिकाप पयलें आशिल्लो तो धनी तो देव दुसरो खोरोडांनी बाकी आशिल्लो
तेवळो ह्या पयत पुस्तकान कोरोडांनी म्हणून बरोवच्या टायमार कोरोडांनी एका व्यक्तीक कांय मजुरी 100 रुपया आशिल्ले जावंक पुरो. 1 करोड करीचे जाल्यार एकच करोडांनी म्हळ्यार 10-15 करोड म्हणून सांगना, 1 करोड करी जाल्यार 100 रुपया लेखान वावर करचे जाल्यार 300 वर्सां जाय. 300 वर्सां जाय. 100 दिसांक 10,000 रुपये जातात. 1,000 दिसांक 1 लाख रुपये जाता. 1,000 म्हळ्यार लगभग 3 वर्सां. आनी तो 1 लाख गुणिसू 100 म्हळ्यार 1 करोड जावचो म्हळ्यार 300 वर्सां जाय. आनी करोडांनी म्हळ्यार साबार 1000 वर्सां जातात. पूण मनशाक जिवीत आसचें 60 तो 70 वर्सां. 60 तो 70 वर्सां. सड्ड म्हळ्यार 90-100 वर्सां. सड्ड म्हळ्यार 120 वर्सां. पूण तितलीं वर्सां गळोवन तें फावीत करूंक जायना तितलें रीण. अनेक कडेन पळयत आमी केवळ 100 रुपये एका दिसाची मजुरी. एका दिसाची मजुरी ती एका दिसाची मजुरी दिनांतल्या खातीर तो घट्ट धरता. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा तो धनी विशय कळटच ताका बंदेन घालता. आनी म्हणटा धनी इतलो रागान पेटलो की आपणाक देवें आशिल्लें तें सगळें फारीक करता म्हणसर त्या साकराक ताणें कासाब्यांच्या आदीन केलो. आतां कितें आतां आमी लिसांव शिकता. कितें आमी लिसांव शिकता. बोगसाणें दिवचें आमकां दुखेल्ल्या व्यक्ती खातीर न्ही. त्या व्यक्तीक पळोवन हांवें तुवें बोगसाणें दिवचें न्ही. हांवें तुवें बोगसाणें दिवचें आपणाक आमच्या बऱ्याक. आयच्या त्या बोगशिनांतल्या साकाराची वापर आमी पळयत आसतना आमकां कळटा बोगसाणें दिवचें कोणा खातीर? म्हाका सुटका मेळच्या खातीर. कोणाक सुटका मेळच्या खातीर? म्हाका सुटका मेळच्या खातीर हांवें आनेकल्याक बोगसूचें. त्या वेळार त्या 100 रुपये बाकी आसल्याक सुटका दिल्ल्या वेळार हांगासर हाचे करोडांनी देवें आशिल्लें त्या रिणांत ताका सुटका मेळटा. हांवें आनी तुवें आनेकल्याक बोगशिल्ल्या वेळार म्हाका मस्त सुटका मेळटा. म्हज्या जिवनान सुटका मेळच्या खातीर हांवें बोगसून सोडून त्या व्यक्तीक सुटका मेळच्या खातीर हांवें आनी तुवें बोगसूचें न्ही. हांवें आनी तुवें बोगसूचें सर्वेस्परा देवाक मानवच्या खातीर काळजांत त्या व्यक्तीन केल्ल्या सुखेक ताका आमी काळजांत बोगसूंक जाय. दुसरें आमी लिसांव शिकता बोगसाण्या वरवीं आमचें फाटलें कितें आसा तें बदलना. आमकां दुखयलां, बेजार केलां, खंत केलां, इन्सल्ट केलां पुरो सोमा. पूण आमचें मुखलें जिवीत बदलता. फ्युचर इज गोईंग टू चेंज. फ्युचर म्हळ्यार आमचें फुडलें जिवीत चेंज जाता. ह्या दाळा हांव त्या 100 रुपये आसल्या बक्षिता, म्हाका बाकी आसलें बक्षिता, करोडांच्या बाकी आसल्या तो म्हाका सर्वेस्पर देव बक्षिता मात्र हांव एक स्वतंत्र व्यक्ती जाता आनी खुशाल जावन म्हज्या कुटुंबा सांगाता हांव जियोंक शकता. तिसरें आमी पळयता सूख आदारल्याक हांवें बक्षिल्ल्या वरवीं लाभ जाता गी अनुकूल जाता गी ना म्हूण हांव नेना. पूण हांवें आनेकल्या बक्षिल्ल्या वेळार म्हाका खंडी जावनी म्हाका अनुकूल जाता, म्हाका बरेंपण जाता. कितें मेळटा? म्हाका शांती मेळटा, म्हाका सुटका मेळटा. आनी हें बरेंपण जें कितें हांव घेता तें हांवें बक्षिल्ल्या वरवीं. पूण हांव जो कोणा बक्षिता त्या व्यक्तीक हांवें बक्षिला म्हणून गुत्ता जावंक पुरो ना जावंक पुरो, या त्या व्यक्ती तो विरार असो तो व्यक्ती जावंक पुरो, हांवें ताका बक्षिल्यार एकत बक्षिनांतल्यार एकत, ताका कांय व्यत्यासच ना, हांवें ताका कांय व्यत्यास ना. पूण हांवें त्या मनशाक बक्षिल्ल्या वरवीं त्या मनशाक व्यत्यास ना जावंक पुरो, पूण म्हाका व्यत्यास जाता. म्हाका रातीची बरी न्हीद पडटा, म्हाका जेवण बरें लागता. कितलेशे फावटी आमच्या देशाच्या त्या ना बक्षणाच्या पातका वरवीं पिडा पडटा. डॉक्टराडे खंयच्या डॉक्टराडे गेल्यार म्हणटात पिडा कांय मेळना म्हणटात. आनी जायते फावटी हांवें रितीरे गेल्ल्या वेळार आमी पळयलां जंयसर तुज्या कोणेय दुस्मन आसल्यार बक्षी म्हणटात. आनी बक्षिल्ल्या कोडले त्या व्यक्तीक जाय तितली सुटका मेळटा, पिडेतांव सुटका मेळटा, विविध समस्यांत सुटका मेळटा, विविध कश्ट नश्टांत सुटका मेळटा. कित्याक आनेकल्याक बक्षिल्ल्या वरवीं बरेंपण म्हाका जावचें बरेंपण. तशेंच बक्षणें आमी आनेकल्याक दिल्ल्या वरवीं आमी चिंताव हांवें कित्याक बक्षी जाय, ताणें म्हजे कडेन सूख मागोवन दी ताजे परंत बक्षिता.
उडास दवरया मोगाचें न्हू. ताका सूख मागोवंक आयल्या उपरांत हांव बक्षिता म्हळ्यार हांवें ताका एक अधिकार दिल्ल्या वरी. म्हाका सुटका मेळ्ळ्या जाल्यार ताजे थंय सावी हांवें दिल्ल्या बरी. तो येवंक सोदतो ना आनी म्हाका सुटका मेळची चित्त ना. ह्या थोडे फावटी ताका सूख केलें म्हणून गुतूच तशचें ना. त्या देखून उडास दवरया. थाणें येवन आयल्या उपरांत हांवें बोगसाणें दिवचें न्ही. हांवें बोगसाणें दिवचें जेजून बापान आनी पवित्रत्वान म्हाका बोगशिलां त्या खातीर हांवें फेल्याक बोगसूंचें. कोण आमकां बोगशिता मोगाचें, कोण आमकां वायट करता त्या व्यक्ती थंय आसचो दुश्ट आत्मो त्या व्यक्तीक तशें एक शोशण करूंक आमकां प्रेरण दिता जावंक पुरो. त्या व्यक्ती थंय ना बोगसणेचो स्पिरीट, त्या व्यक्ती थंय आसचें आपणाचें जेन्ना स्वतंत्र म्हणलें आपूण कितेंय करी येता म्हणलें चिंता वरवीं त्या व्यक्ती थंय आसचें खोटेपणा वरवीं म्हाका आनी तुका दूख जालां जावंक पुरो. पूण उडास दवरया. खेदाळा हांव बोगसाणें दिना. जायतलीं उदाहरणां आमी पळयता. खेदाळा हांव तूं बोगसाणें दिना थवळ त्या दुश्ट आत्म्यांक आमचे भितर प्रवेश करूंक आमी एक अनुमती दिल्ल्या बरी. कित्याक खेदाळा म्हजें तें ना बोगसाणें आसा थवळ तावन सर तरेचे समस्या सुरू जातात. हर एक तरेचे समस्या सुरू जातात. जावंक पुरो पिडा. पिडा म्हळ्यार हर एक पिडा म्हूण सांगना, नॅचरल पिडा जाय तितली आसा. टेन्शन ताका पळयतना तांकां आनी कोणें चिंता नंतर टेन्शन हांगा आनी टेन्शना वरवीं BP सट्टा, शुगर सट्टा, पुरो सट्टा आनी जाय तितले फावटी न्हीद पडना तर आजार पिडा भरत्याना, जेवंक रुसाना आनी कालेंगी. ताका बुश्य केल्याशें रावना म्हणून ताका बुश्य करूंक अवकाशय मेळना. ताका 100 फावटी बुश्य केल्यार म्हाका तृप्ती बगना आनी आमी अतृप्ती व्यक्ती जाता. दुश्ट आत्म्याक एंट्री दिवचें, ताका एक वाट ह्या बागेल दिवचें हांवें आनी तुवें अनेकल्याक बोगशिनातल्या वेळार. मस्तपटी आमी चिंता देवान जर तर देव आसलो जाल्यार म्हज्या जिवितांत अशें जाता आसतना देव खंय गेल्लो. देखून हें कितें घडीत घडलां तें देवा वरवींच घडलां. त्या देखून देवाकच आमी मस्तपटी आमी सुखीदार म्हणल्यार बरें वलायता. पूण उडास दवरा मोगाचें न्हू. म्हाका आनी तुका कश्ट दगदाण येवचें सैतानान. सांजोच्या 10व्या अध्यायान 10व्या वाक्यान म्हणटा, पवित्र पुस्तक जेजू म्हणटा सैतान येता सोरूंक, लुटूंक, खुनी करूंक, विबाडूंक आनी थंयच विविध व्यक्ती मुखांतर म्हाका तें खरयतात. आनी हांव कितें चिंता देवान म्हाका कित्याक रक्षण दिवना. उरले थोडे सांगतात तुजो देव आसा म्हणटाय न्हय सायबा, तूं इतलें मागणें करताय न्हय, खंय गेल्लो तुजो देव, तुका अशें जाताना तुजो देव खंय गेल्लो. वय गी सायबा, तें तुवें सांगचें वय न्ही म्हणटा मस्त जाणां. आमी वय इतलें मागणें करता सायबा, कांय प्रयोजन जावना कोण ना. आमी उडास दवरे जाय. पिलात सगळे लोक येवन ताका म्हणाले, बायलेन ताका सांगलें हाडे म्हाका दिश्टेक पडलां, कालेंगे सोपण पडलां, ताका सुटका देतो निरापराधी मनीस म्हणून. पूण पिलात कितें म्हणटा, सगळे लोक म्हणटा आळे तो फातकी तो ताका खुर्सार मार म्हणून जेजू खुर्सार मार म्हणटा. पिलात विचारता बारबस कुणीगराक हांवें सोडयचें गी. या जेजू म्हणटा ताका सुटका दिजे. आनी सगळे लोक म्हणटा त्या बारबसाक सोड, त्या कुणीगराक सोड आनी जेजूक बांदून घाल आनी खुर्सार मार. आज आमकांय तशें तो म्हणटा लोक. हो तुका ताणें केलां गे तशें, ताका समम बुश्य कशें सायबा, ताका सोडनोजो तुजें देव तुजो मागणें तें बरो सायडीक सोड, ताका थंयसर बांदून घाल. जेजूक पळय थंयसर पिलातान बांदून खुर्साक बांदूंक सांगलें तशें ताका बांदून घाल जेजूक. सैतानाक बारबसाक सोड. हळे ताणें तशें केलां, ताच्या 10 वटेन तुवें दिसय. आनी हांव आनी तूं साबार बोटे मोगाचें न्हू, हेरां लोकांनी सांगलें आयकोन, हेरां लोकांच्या प्रचोदनार आनी थोडे वटेन आमच्याच आमच्या प्रचोदनार बारबसाक सुटका दिता हांव, दुश्ट आत्म्याक सुटका दिता हांव आनी जेजूक बांदून घालता हांव, सताक बांदून घालता हांव. आनी आमी चिंता ह्या मागणेकान कांय प्रयोजन ना म्हणून. उडास दवरया मोगाचें न्हू. देव सदांच काकुळदार, देव सदांच मायपासी, सदांच आमकां बोगसाणेचो देव. जेजून सांगलें इतलेंच, म्हज्या पुता आनी म्हज्या दुवे जर तर हांवें कुर्सारून काडून म्हाका शिंपी उडयल्ल्यांक, म्हाका झरबतांनी मारल्यांक, म्हाका उदक विसरतना शिरको दिल्ल्यांक, म्हाका बरें केल्ल्या लोकांक ताणेंच गाळी दिवन म्हाका ताणें खुर्सायतना
हांव कुरीस वयतना सगळ्यांनी आंकन पळोवन आसलें कोणी म्हज्या सैक येवना. इतल्या अवमान निंदा हांव भोगलो मोगाच्या पुता आनी मोगाच्या दुवे. हांव इतल्याक मनाने निंदा भोगलें तरी पूण हांवें कस सोंसलें तुज्या पथका खातीर आनी तुका सोडून मेळच्या खातीर. इतलें पुरा केल्ल्या म्हज्या कोणें पुरा म्हाका वायट केलां तांकां हांवें सांगलें बापा तांकां बक्षी कितें करतात तें नडा. फॉरगिवींग अनफॉरगिवेबल तांकां बोगसण दिवंक असाध्य. कित्याक म्हळ्यार कांयच सूख करनासतना जेजू क्रिस्ताक त्या प्रमाणे कठीणांतले कठीण शिक्षा दिवन ताका अवमान निंदा करना ताच्या रागात वळोवन ताका कितें पुरा करचें आसा चित्रहिंशा दिवंक आसा पुरा दिवन ताका लागाड काडलो. आनी त्या टायमार जेजू म्हणटा बापा कितें करता तें नेणांत बक्षी तांकां. आज जेजू म्हाका तुका सांगता इतलेंच म्हज्या सिसा म्हज्या भावा तुका इतलेंच सांगून आसा. हांवें तुका शिकयलां तें मागणें तूं केदाळे म्हणून आसाय आनी एकल्याक बक्षी. जर तर म्हाका इतले दग्ध दिल्ल्या व्यक्तींक हांवें बक्षिलें जाल्यार तुका कित्याक बोगसूंक कश्ट. कित्या खातीर तुका बोगसूंचें म्हळ्यार भिरंकूळ कश्ट जाता. उडासतोरा मोगाचें न्हू बोगसण अशें दीन अशें रावून हर एकल्यांक आमकां हजार कारणां आसात. हर एक लॉजीक रिजनींग म्हणटा आमी ह्या कारणां कितें ताका बोगसूंक साध्य ना. उडासतोरया खंडीत जावन म्हजें तें आनी तुजें तें साबार कारणां आसात आमकां बोगसाणें दीन अशें रावूंक. पूण त्याच टायमार सैतान म्हणटा हांवें हाका बंधनान सोडूंक जायना म्हाकाय साबार कारण आसात हाका बंदडेन दवरूंक. म्हाका तुका बंदडेन दवरूंक कारण आसा कित्याक म्हळ्यार तोय कारणां सोदता. केदाळा हांव आनेकल्याक बक्षिता थळ म्हजे थंय पवित्रता येता. पवित्रत्वाचें अभिशेक पण म्हजेर जाता. पवित्रत्व ताजें थ्याल म्हजेर वत्ता आनी थ्याल वतल्यार काय जाता निसारता आंग. कोणाक हात धरूंक जाता मेळटा आंगाक मेळना पुस्क करून सुटून धांवता. दुश्टत्व धरूंक आयल्यार हांवान तूं मेळना. कित्याक म्हजें थंय आनी तुजें थंय पवित्रत्वाचें थ्याल आसा. पवित्रत्व आमचें थंय आसा कित्याक हांवान तूं पवित्र जाल्या. जेजून सांगलें जशें तुका बक्षिता तशें कशें तूं आनी एकल्या बक्षिता तशें तूं बक्षी. आनी केदाळ तुजें बोगसणें मेळटा. आमी इजाय प्रभूच्या पुस्तकांत पळयलें इंग्लंड लागयलो बोगसणें मेळ्ळें तो पवित्र जालो. जेजूचें सगळें शिकाप गलिलियांत ताचो वावर प्रारंभ जाता तावन 11 वरें तेजें शिकाप. पातकी जिणी बदला बरी जिणी जिया सगळें आसचें पाताक बोगसूंचें. हांवें तुवें जियोवचें आमी इतलें मागचें पाताक बोगसूंचें. आनी स्वामी जेजू एक सरळ वाक्य सांगता पेल्याक बक्षी आनी तुका बोगसणें मेळटलें. आमी आनेकलें बोगसूंचें कित्याक म्हळ्यार त्या मनीस बरो या तो मनीस खोटो म्हणून न्ही. कित्याक म्हळ्यार देवान म्हाका बक्षिलां त्या खातीर हांव ताका बक्षिता. आमचें थंय कोटसाण बिटरनेस आशिल्ल्या वेळार सैतान आमचें वर्तन म्हळ्यार बिहेवियर नियंत्रण करता. केदाळा म्हजें थंय कोटसाण आसा बिटरनेस आसा. सगळें म्हजें वर्तन बदलता. म्हज्या दोळ्यांत म्हज्या चिंतपांत म्हज्या उलोवण्यांत म्हज्या जिबेंत म्हज्या बोगणांनी म्हज्या करण्यांनी धम मागन चेंज जाता. राग आसल्या वेळार थोडे कडेन घरा आयदनां टाक्कागन उडयतात. राग भ्रम खालें करचें म्हणून राग या थोडे सोंपतात आनी थोडीं सुरी घालतात आनी थोडीं कितें पुरो अन्यायानीत करतात. कित्याक म्हळ्यार वर्तन बदलता. बिहेवियर वील चेंज. बिटरनेस वील चेंज युअर बिहेवियर. आव्हान तूं मुस्तुपटी आमकां सवाल येवंक पुरो. म्हज्या जिवितांत इतलो अन्याय जाता आसतना देव खंयसर आसलो. जेजू ताच्या एकल्याच पुताक कुर्सायतना सर्वेस्पर देव बाब खंय आसलो थंयसरच आजय तो बसून आसा. आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक इतले पुरा अन्यायाने ताच्या जिवितांत जाता आसतना इतले पुरा ताका मारता आसतना धाडसतना रागात वळयता आसतना बाप खंय बसून आसलो थंयच आजिकी तो बाप थंयच बसून आसा. त्या देखून हांवें तुवें म्हणचें नाका तर बाप खंय देव खंय गेलो गे म्हणून. देव म्हजे थंय आनी तुजे थंय सर्गार पळोवनूच आसा आमचो बाप.
आमचो तो मोग करता. पयत पुस्तकांत आमी पळयता इसाय प्रवचा 53 अध्यायान 5 वाक्यांत पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो, आमच्या पातकांक लागून तो चिरडालो, ताजेर पडिल्ल्या ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी, ताज्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या. उडास तोरी मोगाचें न्हू, आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो. जर तर म्हजे खातीर आनी एकल्याक विधलो जाल्यार आनी तो व्यक्ती सांगता तुजे खातीर म्हाका आज विधलो, जर म्हाका इतले कश्ट भोगले, आज म्हज्या पुता, म्हज्या धुवे, म्हज्या भावा, म्हज्या भयणी, म्हज्या सिसा आयका आनी एकल्याक बक्षी. बाप तुजें पातकां बक्षिता, तूं पवित्र जातलोय आनी तुजे मागण्याक आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. कितें तूं म्हणटाय तुजें तूं पवित्र जातलोय आनी तूं पवित्र जाल्या वरवीं तुजो परजळ सडटलो आनी तुज्या जिवितांत जायतें बरेंपण जातलें. सर्वेस्पर देव तुजें तें आसतलो. कीर्तन 103 आमी पळयता 8वें तावन 11वें वाक्य. सर्वेस्पर दयाळ आनी कृपाळ, सोंसणीक आनी मोगान भरलेलो. तो सदांकाल आरोप लावचो ना, ससनाक राग धरून रावचो ना, आमच्या पातकां प्रमाणे आमचे कडेन तो वेव्हार करिना, आमच्या गुन्यांवांक फावो तें फरीकपण घेना. पृथ्वे वयर आकाश जितलो उंच आसा तितलो व्हड ताका भियेतल्यांत तांचो मोग. उदेंत आस्तमेतावन जितली पयस आसा तितलो पयस तो आमचो गुन्यांव काडून उडयता. त्या देखून मोगाचें न्हू, सर्वेस्पर देव बाप म्हजो आनी तुजो मोग करता. एकच तो आशेता आनी एकल्याक बक्षी, तुजीं पातकां हांव बक्षिता, खण्ण तें पयस उडयता, तुका हांव पवित्र करता. आमी वांजेलांत आमी पळयता एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत 4व्या अध्यायांत 32 वाक्य सांगता, एकामेका थंय दयाळ्यान आनी कणवळ्यान चला, क्रिस्त थंय देवान तुमकां बक्षिल्यांत तेच परी तुमी उदार मनाचे जावन एकामेका बक्षिया. देवान तुमकां बक्षिल्यांत जेजू क्रिस्ता मार्फत, तेच परी तुमी उदार मनाचे जावन एकामेका बक्षिया. एक उदाहरण दिवन हांव वाक्यर करता. आमकां दिसपट्ट्या जिवनांत मुस्तू उदाहरणां मेळटात. खंयसर मुस्त जाणांक बरेंपण जाल्लें, संतांच्या जिवितांत वसल्यार मुस्तपटी तांच्या बोगसणाच्या स्पिरिता वरवीं तांकां जायतलें बरेंपण जालां. मोगाचें न्हू, आमच्या जिवितांत आमी रितीरेखांनी वता आसतना आमी पळयता मुस्तपटी हांव थोड्या कडेन मागण्याक येता आसतना पळयता थंयसर कांय सांगनात हाची बोगसणाचीं कांतारां घालतात आनी सांगतात तुमी एकामेकाक सूख केलें जाल्यार भुरगीं वचून आवय बापायचीं ह्या घोव बायलां एकामेकाच्या पांय धरून बोगसणें मागा. आनी हांव पळयता तीं एकामेकाचे पांय धरून बोगसणें मागता आसतना खले पुरा गूण जाण्यातल्यो पिडा गूण जातात. कसलें पुरा नवें तांच्या जिवितांत घडोवंक जाय, जावंक पुरो बरें काम, घरान समाधान, तांचे आर्थीक संकश्ट आनी तांच्या पिड्या पुरा समस्या जावन जायत्या लोकांक सुटका जाल्लें हांवें पळयलां. मोगाचें न्हू, पयत पुस्तकांत आमी एक पळयता पोरन्यासोलांत दावीद ताका साऊल मुस्त ताका कश्ट होवंक पळयता, ताका जिवीशी मारूंक पळयता. तरी पूण हो दावीद आमी पळयता सामुएलाच्या 2ऱ्या पुस्तकांत 9व्या अध्यायांत थंयसर आमी पळयता दावीदाचें मौन पळया. दावीदान विचारलें, पयलें वाक्य म्हणटा दावीदान विचारलें, साऊलाच्या घराण्याचो कोण पुणें जिवंत आसा? जोनाथना पासत हांव ताका दया दाखोवंक खुशी व्हरता. साऊलाचो घरचो जीबा नांवाचो एक सेवक आसलो, ताणें ताका दावीदाशी आपोवन हाडलो आनी रायन ताका विचारलें. थंयसर आमी पळयता तें म्हळ्यार मुस्त लांब आसा. थंयसर तो सांगता तो साकोर एकलो आसा, जोनाथनाचो पूत आसा आनी ताका तो थोंटो म्हणटा आनी त्या थोंटाचें नांव मेरीबाबेल. आनी तो कसो थोंटो जालो म्हणून आमी सामुएलाच्या 2ऱ्या पुस्तकांत 4व्या अध्यायान 4व्या वाक्यांत पळयता. साऊलाच्या पुता जोनाथनाक थोंट्या पांयाचो एक पूत आशिल्लो. साऊला आनी जोनाथना विशीं जेज्रेलांत खबर आयली तेन्ना ताका 5 वर्सां प्राय. ताजी आय ताका उखलून घेवन पडली, पूण ती दरवड्यान पळोवन धांवतना तो पडलो आनी थोंटो जालो. ताजें नांव मेरीबाबेल. म्हळ्यार आय म्हळ्यार कामाची खाणून धांवतना पडलो आनी तो थोंटो जालो. आमी जिवितांत मुस्तपटीं पडटा आनी आमी थोंटो जाता, खाल्यान थोंटो जाता. फातकान पडून हांव आनी तुजें जिवीत थोंड्या बरें जाता. दावीदान विचारले बरें, सर्वेस्पर देव म्हाका तुका खंयसर आसा म्हजो पूत, खंयसर आसा म्हजी धूव. आनी आमी पळयता थंयसर ताका मेरीबाबेलाक मुखार हाडल्या वेळार तो म्हणटा, दावीद म्हणटा, हांव तुका तुज्या आज्या साऊलाची सगळी भूंय पाटीन दितलो आनी तूं सदांच म्हज्या मेजार जेवतलोय. पळया त्या थोंट्याक दावीद म्हणटा
तूं थोंडो जावन आसूं करो पूण म्हज्या मेजार तूं जेवतलो तुका सगळे आस्त पळय तुका हांव दिता सावलान म्हाका मुस्तू कश्ट लावय पूण तुका सगळे आस्त तुज्या आज्याची दिता आनी थंय तो मेरी बाबल म्हणटा ताणें दर्रेर सरपटून म्हळें म्हजें तसल्या मेल्ल्या सुण्याचेर तुवें नदर घालूंक वो तुजो साकोर कोण हांव तुवें एका मेल्ल्या सुण्या बरी मोगाचें म्हाका तुका खंयसरी एक घट्ट रावचें असलें बोळना देवान म्हाका तुका दिल्ल्या बोळा करीत देवान म्हाका तुका दिल्ल्या स्वासा करीत देवान म्हाका दिल्या अवकाश करीत हांव तूं कितेंच न्ही आनी तो देव म्हाका तुका ताज्या जेवणाक आपयता आमी पळयता उगडापण ग्रंथांत 11 थंयसर ओट जेवण आसतलें आनी त्या जेवणाक म्हाका तुका आपोवन आसा कोणाक हांव तूं थोंटो फोडली पातकान पडली हांव तूं थोंटो सोलोंक जायनातली कितेंच प्रयोजनाक उपकार पडनातल्या व्यक्तींक सर्वेस्पर कशें दाविदान त्या मेरीबलाक आपोवन सांगलें तूं म्हज्या मेजार जेव म्हळें गे सर्वेस्पर देव म्हाका आनी तुका पातकान पडल्या थोंट्या जिविताच्यांक आपयता आनी म्हणटा ये म्हज्या मेजार तूं जेव आनी पळयत पुस्तक म्हणटा मेरी बायबल अशें रायांच्या पुता मदलो एक कसो दाविदाच्या मेजार जेवलो आनी म्हाका आनी तुका सर्वेस्पर देव आज इंच सांगता पातकान तूं पडलाय थोंटो जालाय जिवीत तुजें कुंटून चलता जावं करो पिडें जावं करो असमाधान जावं करो विविध तरेचे संकश आर्थीक संकश कितें न्ही कितें जिवितांत वस्तू तरेचें थोंट्या बरें जिवीत म्हज्यान तुजें आज आज आमी थोंट्या बरें आमचें जिवीत जालां बाप आपयता म्हाका तुका तूं थोंडो जावन आसूं करो म्हज्या मेजार ये जेव म्हज्या मेजार जेव तुका सगळें हांव तुका पाठीं दिता निजायकी हांव तूं बागी मोगाचें न्हू सर्वेस्पर देव आपल्या जेवणाक म्हाका तुका आपोवन आसा आनी आमी हर एक दीस आयताराच्या दिसा आमी पवित्र सक्रामेंता त्या जेजू क्रिस्ताक त्या उंड्या रोपीक घेवन हांव तूं त्या उंड्या त्या जेवणांत आमी भाग जाता आज बुडास्तोरया सर्वेस्पर देव म्हाका तुका आपयता जसो हांव पवित्र म्हज्या पुता आनी म्हज्या दुवे तूंय पवित्र जा पवित्र जावंक एक वाट हेरांची पदकां बक्षी तुजी पदकां बक्षितले आनी तूं पवित्र जातले तुका म्हज्या मेजार जेवणाक आपयता तुका हांव म्हज्या उरल्या कशें देवदूतांनी आसात म्हजे पूत आसात त्याच प्रमाणे तुका म्हज्या जेवणार म्हज्या मेजार तुका जेवण दिता सांगात आमी जेवया सांगात आमी संतोश भोगूंक उल्हास दिता मोगाचें न्हू हे उतार तुमी नियाळत आसतना उडास दवरा हे उतार आयकून मात्र न्ही तुमच्यांना साध्य आसलेतलें हेरांक तुमी बक्षिया खंडीत जावन तुमी अजापां पळोवंक शकतल्यात तुमच्या घरांत समाधान आर्थीक समृद्धी कुडीची भलायकी समस्यांचें निवारण सर्वेस्पर देवाचे आशिर्वाद खंडीत जावन तुमच्या कुटुंबान आयच्या दिसा देवून येतले केदाळा आमी बक्षिता थवळ सर्वेस्पर देवाचे आशिर्वादाने बेसांव आमच्या कुटुंबाने देवून येतले आमी ते अनुभव करूंक पावतले हांव सर्वेस्पर देवाक हसूंक आमी पावतले हांव सर्वेस्पर देवाची महिमा आमी देखूंक पावतले हांव सर्वेस्परा देवाक हांव आनी तूं एक पवित्र व्यक्ती जावन ताचें नांव आमी पवित्र जावन गायतले हांव पवित्र जावन परजळयतलो सर्वेस्पर देवाक आमी महिमा दिवचे बरी आमच्या जिणेंत पवित्रकायेक आमी म्हत्व दिवन आमी जिवनान परजळतले मात्र न्ही हेरांचें जिवन परजळोवंक शकतले हांव आमीन Jisu mokat utar Kita Moval ishtam so amche Sangi disratrata Amkan sambal salaita tache bagat ergon asa sebelum mogal tolo Taso sagatam kandita Vando Devi Poda
काचुंदाची केली मूर्ती धीर मोती सौंदर्य तो वेची कन्या लोंदळता आपल्या रक्तांना नटता बापा पिता ताका ओपसो कुरपेशेल्यान पेटयता आपले श्रमस्तांका ताचे थंय तो एक जाता. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Erganduka sumianchisu. Ergantuka samyanchisu. Erganduka sumianchisu. Ergantuka samyanchisu. Vandanduka sumianchisu. Vandantuka samyanchisu. Vandanduka sumianchisu. Vandantuka samyanchisu. Mahimanduka sumianchisu. Mahimantuka samyanchisu. Studiduka sumianchisu. Studiduka samyanchisu. Studiduka sumianchisu. Studiduka samyanchisu. Namanduka sumianchisu. Namantuka samyanchisu. Namanduka sumianchisu. Namantuka samyanchisu. Hallelujah. 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 मोगाळ भवन आणि बहिणीनो, हे दोमणासर देवाचे उतार आमी नियाळ केले. आमचो देव तो पवित्र आणि आमी हरी एकल्यानी एकामेकाक बगसून आमी त्या पवित्रपणान वाडा जाय, त्या पवित्रपणान आमी मुखार सरा जाय आणि तवळ आमच्या देवा बरी आमी भाग्यवंत पवित्र जावं पावतल्या म्हणून आमी म्हळें, आमी नियाळ केलो. तर मोगाळ भवन आनी बहिणीनो, त्याच पवित्र देवा मुखार आमी आसा. त्या देवाक आमी आराधन करना आसाव, त्या देवाक आमी नामान करना आसाव. आयतारचो आज पवित्र दीस मिसाक आमी गेल्ल्या वा आमच्या घरांनीच मीस आमी टीव्हीचेर पळयलें आनी सांगात आमी भेटयलें जावंक बरो. देवाचें उतार आमी आयकलें, देवाचें उतार आमी नियाळ केलें. आयच्या दिसाच्या आयताराच्या देवाच्या उतराचेर आमी नदर घालतना देवाचें उतार आमी नियाळ केल्लें. परत आमच्या मतीक आज आमी हाडटा आसतना थोड्यो संगती ह्या देवाच्या उतराच्यो तुमचे मुखार दवरून थोडो वेळ नियाळ करूंक हांव खुशी व्हरतां. आयच्या वाचपांत आमी पळयल्लें, जेजू ताच्या शिसां लागीं आपल्या कश्टा मरणा विशयान उलयता. आपणाच्या कुर्साच्या जिविता विशयांत आपणाच्या शिसां लागीं आपणाची भोगणां वांटून घेता. आनी तवळ पेद्रून म्हणलीं ती उतरां, देव तें निर्मीण जावं सुमया, तुका तें केदींच करचें नाका. देव तें निर्मीण जावं, तुका तें केदींच करचें नाका. जेजू रुपांत जाल्ल्या वेळार तो वैभव पळोवन त्या पेद्रून म्हणली उतरां, सुमया हांगाच आसचें बरें. 3 तंब मारया, एक एलियाक, एक तुका आनी एक मोइसेक 3 तंब बांदया म्हणलें. आनी आज तसो पेद्रो जेजू ताच्या कश्टा मरणा विशयान उलयतना, ताचें दूख ताच्या मुखार वांटून घेतना, ताचे जिविताचे आक्लास आटे विटे उलयतना तो पेद्रो म्हणटा, देव तें निर्मीण जावं, सुमया तुका तें केदींच करचें नाका. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आयचो संवसार 55 संवसार, चॅलेंजींग वर्ल्ड. आनी असल्या चॅलेंजींग संवसारांत आमी मुखार सरून आसा. आनी हर एकल्याक ताचे जिवितान मुखार वचा जाय, यशस्वी आमी जोडी जाय, ओडपणान जिये जाय म्हणलें व्हरती आशा अभिलाशा जिवितांत आसा हर एकल्याक. आनी कोणायकी तांचे जिवितांत सोलवणी, कोणायकी तांचे जिवितांत पडणे, कोणायकी तांचे जिवितांत कश्ट, कोणायकी तांचे जिवितांत कुरीस, कोणायकी तांचे जिवितांत दूख नाका.
हे खंयचेंय नाका तांच्या जिवितान, हें आमच्या जिवितान घडचें नाका असलो मनोभाव. त्या देखून आमी पळयता सभारभोवटी विविध माध्यमांनी, जावं बरो पेपरांनी, जावं बरो टिव्हीनी, जावं बरो इतर माध्यमांनी आयकलां. एग्जामांत पयली जाली जिवीत फुड करूंक नाका, सुलवणी नाका, आनी त्या देखून जीव घात, सुलावेचे वांट. बिझनेसांत चलवल्यांव बेरांत आनी मुखार फुड करूंक नाका, जीव घात. आनी एक अशी मोग करतात, मोगांत चलवणी, एकामेकाचो मोग स्विकार करनातल्या वेळार आनी सगळो संवसार ना आपणाच्या दोळ्या मुखार, आनी त्या देखून मुखार कित्या वाचचें, आनी त्या देखून जीव घात. जिवितांत समस्ये, पिडा शिडा आनी ती सोसूंक नाका, कश्ट ते सोसूंक नाका, आनी त्या देखून सुलावेची वाट, जीव घात, जीव आखेर करचें. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जिवितांत कश्ट नाका, जिवितांत चलवणी नाका, जाय आमकां केवल जिवितांत बरेंपण आनी बरेंपण मात्र. थोडे बडी आमची आवय बापाय भुरग्यांक आमी वागयल्ले रिती तशेंच. जर तर एक भुरगें जिवितांत कांय इल्लेशें उणें मार्क्स काडले, जिवितांत कांय एक चूक केली, आमी तक्षण त्या भुरग्याक आनी एका रितीन पळयता. त्या भुरग्यान तेजे जिवितांत कितेंय नाश केला वा कितेंय व्हड खंदाक आपणायला, आनी त्या दिशेन आमी पळयता वडिलांचो अभिप्राय तांच्या भुरग्यांतय, आनी भुरग्यांक पळोवची रीत सारकी ना. आनी त्या देखून आमच्या भुरग्यांक थोडे बडी आमीच नाश करता. थोडे बडी आमी आमच्या भुरग्यांक तुवें तितलें जोडीचें, इतलें करी जाय, तितलें मार्क्स काडी जाय, आमी तांच्या मुखार पंतावान दवरता. आनी भुरगीं तें आपणाक सकनातल्या वेळार आमी तांकां कीळ मनोभावन पळयता, आमची उतरां कीळ जावंक पावतात आनी आमी तांकां नाश करता. असल्या संवसारांत आमी जिवन आसा. आमच्या जिवितांत जाय केवल बरेंपण मात, चलवणी नाका. आमच्या जिवितांत जायचे जीक आनी जीक मात. थोडे दीस आदीं हांव आस्पत्रेक गेल्लो. एक भाऊ मडयेर थावन पडोवन ताचें पॅन कार्ड मोडलां, पाठीचो कोणाक मार जाला, ऑपरेशन जालां, आस्पत्रेंत आसा, ताका उठोवंक जायना, न्हिदल्या कडेन आसा. आनी ताचे कडेन हांव उलोवन ताचे जिविताक सबातनाचें उत्तेजन दिवंक हांवें प्रयत्न केल्लें. आनी हांव थंयसर आसतना हांवें आयकल्लीं उतरां ताच्या कुटुंबाची, दुसऱ्या कडेन फोनार उलयतलीं. तो पडला, ताका आनी उठोवंक जायना, ताचे वरें आनी कितेंच करूंक जायना. मोगचे न्हू, थोडी बडी आमची असलीं उतरां आनी एका मनशाक नाश करूंक शकतात. ताच्या बदलाक आमी आनी एका मनशाक उत्तेजन दी जाय, आनी एका मनशाक नवो जीव आमी बरी जाय, आनी एका मनशाक मुखार वचूंक आमी प्रेरण जाय दे. असलें आमचें जिवीत जाय दे. चलवणी, कश्ट, पिडा शिडा, पडणें हें जिविताचो वांटो, थंयच आमी रावना. आमी उठोवंक आसा, आमी मुखार वचोंक आसा. त्या देखून आमच्या जिवितांत आमी पॉजिटीव एटिट्यूड, पॉजिटिवली सकारात्मक चिंता आमचें तें आसूंक जाय. आनी हेरांकी आमी सकारात्मक तरान पळोवन हेरांक थंय पॉजिटिवनेस आमी बरोवंक प्रयत्न केलें जाल्यार हेरांच्या जिविताक आमी उत्तेजन दिल्ल्या बरें जाता. जुआंव सवांजेल अध्याय 16 वाक्य 30 आनी 3 म्हणटात, संवसारांत तुमकां कंत बेजाराय आसतलीच, पूण धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर सैत वेला. संवसारांत कंत बेजाराय पिडा शिडा कश्ट ही आसतलेंत, धैर्य घेया, हांवें सोंसलां, हांवें संवसाराचेर ह्या सकड कश्टा दुखांचेर हांव जैतेवन जाला म्हणटा सोमी. आनी आमकांय उत्तेजन दिता, आमचें कुरीस घेवंक, आमच्या जिवितांत फुडें चलोवंक सोमी आमकांय उत्तेजन दिता. तें देखून सांग पावलो तेसलोनिका घरान बरोवन अध्याय 5 वाक्य 11 म्हणटा, एकामेकाक धैर्य आनी सहकार दिवन फुडें सरा. एकामेकाक धैर्य आनी सांगात दिवन, सहकार दिवन फुडें सरा म्हणटा. तर मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आमचो देव आमकां रचल्लो, आमकां पोसचो आमच्या सांगात आसा. संवसाराच्या आखेर पर्यंत हांव तुमच्या सांगात आसा म्हणलो. ताच्या सारक्यान आनी स्वरुपान रचलो देव आमच्या सांगात आसा. आमी पडल्या वेळार आर्दन उठयता, कश्टा दुखा वेळार आमची पाट तो ताबडटा फुडें वचूंक आदार दिता. आमची पिडा शिडा वेळार आपल्या पवित्र हातांनी आमकां उखलून धरता, ताचो अनुभव दिता, ताचें धैर्य आमकां दिता. तर मोगाच्या भावां आनी भयणी, ह्या पवित्र साक्रामेंता मुखार आमी बसोन आसतना कश्ट, कुरीस, पिडा शिडा, समस्या येता आसतना देदेस्पो जावचें नाका, कंगल जावचें नाका.
आमचो देव आमच्या सांगात आसा, आमचो देव आमच्या बगलेक आसा. हे आमी उडासान दवरया, ताचेर आमी पातयेनी दवरया, ताचेर आमी विश्वास दवरया. कित्याक ताच्या सारक्याचो स्वरुपाचो रसलो तो, आमचे जिवीत चलोवन वचो तो महिमेचो देव. तो जावन आसा महिमेचो देव, वैभवान भरलेलो पवित्र तो देव जावन आसा, पवित्रपणान भरलेलो तो देव जावन आसा. तर मोगाल भावन आनी भयणीनो, ह्या आराधनाच्या निमाणे घडयेक पावल्या. सोमयाचें बेसांव आमी जोडून घेता. आमकांच आनी आमी कोणा खातीर मागलां सर्वांक सोमयाच्या आशिर्वादांक समर्पण करया. आमचेर आनी तांचेर सोमयाची आशिर्वादां देवून दिवन मागया. आनी हे आशिर्वाद जोडूंक तयार जावन गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतान. येद्या व्हडा साक्रामेंतान सस्तांक नामांत करुया, खुबिल्या त्या रुपा बोतला नव्यो रिती आदार्या. सलवणवेच्या अस्कत विश्व्या बावडताचे बोलतिव्या. जसे बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जावं. पदवी महिमा सस्ता सस्ता एकाच ताळ्यान हसिता. तुका दोगांयच्या स्पिरिता समासामी नावार्था. आमेन. प्रार्थुया. सर्गींच्या भोव मोगाल देवा, आमी तुजी भुरगीं आसक्त भुरगीं तुज्या मुखार सरपडल्या. तूं पवित्र पवित्र देव वैभवान भरलेलो. आमच्याय जिवितान एकामेका भुगसून त्या पवित्रपणान आमी वाडोवं. तुजी खुशी आमच्या जिवितान अरी एका दिसा करूं. आमच्या जिविताचे कुरीस घेवन तुज्या पुताचो पाटलाव करूं आनी तुज्या कुशे प्रमाणे आमचें जिवीत बांदून हाडून आमकां करपाक धी. जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना. आमेन.